बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोशनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरंबी संभावलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सुदां सर्वदां. आमेन. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओवचितूच सोर गुडगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांत थावन एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजो पूत, सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. And when Jesus had been baptized, he at once came up from the water. And suddenly the heavens opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming down on him. And suddenly there was a voice from heaven, "This is my Son, the beloved. My favor rests on him." आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. गलेसिकरांक 2:20. हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे ठांय जियेता. म्हज्या ओसोक मनशा सैमांत हांव आतां जियेतां तें जिवीत कसलें तें सांगतां. म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पून दिला त्या देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरून हांव जियेतां. Yet I live, no longer I, but Christ lives in me. Insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who has loved me and given himself up for me. नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. हेब्रेवांक 11:6. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणांक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. But without faith it is impossible to please him. For anyone who approaches God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. एफेसकारांक 2:8-9. कारण देवाचेच दोळ्याळायेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमीच केल्ल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय, पूण देवाचें फुंक्याचें देणें. हे बाबतींत कोणेंच मिजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच करण्या उद्देशी उपजना. For by grace you have been saved through faith, and this is not from you, it is the gift of God. It is not from works, so no one may boast. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. हेब्रेवांक 11:1. तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बोरवाशांत थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. माथ्येव 21:22. आनी प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलेंय तुमी घेतल्यात. Whatever you ask for in prayer with faith, you will receive. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. रोमकारांक 10:17. म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. Thus faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. लूक 17:5. धोर्मदूतांनी सुम्यांक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. And the apostles said to the Lord, increase our faith. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. गालेसिकारांक 3:26-27. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं. कित्याक पवित्र स्नानाच्या समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यांत आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यांत. For through faith you are all children of God in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. रोमकारांक 14:1. भावार्थान गोट न्हय तांकां लागीं घेयात, पूण तांच्या खाजगी मोताचे बाबतींत वाद करूं नाकात. Welcome anyone who is weak in faith,
but not for disputes over opinions. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. 2 तिमोथाक 4:7 शेवटपर्यंत हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडल्या. भावार्थांत हांव थीर रावलां. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें वस्तो रे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. Jesus said, Woman, what do you want from me? My hour has not come yet. His mother said to the servants, Do whatever he tells you. There were 6 stone water jars standing there, meant for the ablutions that are customary among the Jews. Each could hold 20 or 30 gallons. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय तुझें नांव व्हड जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जुआंव 15:13 कोणेन जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. रोमकारांक 12:2 ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें वळखूंक पावतल्यात. Do not conform yourself to this age. Be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. गालेसिकारांक 6:9 म्हणटोच थोको नासतना बरें तें करुया कित्याक बरें करचें सोडून दिना जाल्यार ताचें पीक वेळ पावतूच आमकां मेळटलें. Let us not grow tired of doing good, for in due time we shall reap our harvest if we do not give up. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये
आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. रोमकारांक 12:11. सोगल्या मनान बेसरमाई करिनासतना काळजाचे उर्बेन सोमयाची सेवा करात. Do not grow slack in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जाकोब 1:22. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. फिलिपकारांक 4:13. हांव कितेंय करूंक शकतां कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. I have the strength for everything through him who empowers me. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हेब्रेवांक 10:23. आमी उच्चारता तो बोरवासो थीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी म्हूण आमकां खात्री आसा. Let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope, for he who made the promise is trustworthy. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 1 पेद्रू 2:21. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोवणें दिलां, कित्याक खूद क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलोवंक तुमकां ताणें देख दवरल्या. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow in his footsteps. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 1 कोरिंथकारांक 4:2. दर कारबारी विस्वाशी जावचो, होच तांकां आसचो गरजेचो गूण. Now it is of course required of stewards that they be found trustworthy. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 2 तिमोथाक 2:13. ताका आमी सोडलो जाल्यार तोय आमकां सोडून दितलो. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणेच दिल्लें उतर ताच्यान कदींच मोडूं नजो. If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny himself. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां,
निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. After John had been arrested, Jesus went into Galilee. There he proclaimed the gospel from God, saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is close at hand. Repent and believe the gospel." आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. लेवी 19:2. पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. Be holy, for I, the Lord your God, am holy. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्परचे ठांय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. 1 João 1:7. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलतां जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसांव आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगल्या पातकांनी आमकां शुद्ध निर्मळ करता. But if we walk in the light as he is in the light, then we have fellowship with one another, and the blood of his Son Jesus cleanses us from all sin. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्परचे ठांय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. 1 पेद्रू 2:9. पूण तुमी देवान विचून काडलोलें कूळ. तुमी त्याच देवा रायाचे याज्ञीक. तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलेलें राष्ट्र. तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरजा. ताणेंच तुमकां पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मैमेबरीत उजवाडाक पावयल्यांत. तुमचे खातीर आपणें केल्लीं ओजापांचीं कर्तुत्वां तुमी वाखाणचे खातीर देवान तुमकां विचून काडल्यांत. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्परचे ठांय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. हेब्रेवांक 12:14. सगळ्या मनशां कडेन शांतीन चलूंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरे भक्तीचें जावं दी, कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. Strive for peace with everyone and for that holiness without which no one will see the Lord. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्परचे ठांय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. स्तोत्र 119:10. सगळे म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां, तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कडसरूंक दिवं नाका. With all my heart I seek you.
Do not let me stray from your commandments. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. फिलिपकरांक 2:5 जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आणि काळजांत आसलें तेंच तुमच्या मनांत आणि काळजांत आसूं दी. Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. रोमकारांक 6:22 आता पातकांतली मेकळी जावन आनी देवाचे सेवेक लागल्या उपरांत तुमचो फळ पवित्रताय आनी हिचो शेवट साश्णीक जिवीत. But now that you have been freed from sin and have become slaves of God, the benefit that you have leads to sanctification, and its end is eternal life. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. 1 पेद्रू 1:15-16 परतेंच सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र. As he who called you is holy as I am holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. हेब्रेवांक 12:10 आमचे स्वयंबाचे बापूय ह्या थोड्या दिसांच्या जिविता पासत आपणाक बरें दिसतालें त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा दिताले, पूण देव आमकां आपले पवित्रतायेन वांटो दिवंक आयती करचे खातीर कितें खरेपणी आमकां फायद्याचें तें पळोवन आमकां शिक्षा दिता. They disciplined us for a short time as seemed right to them, but he does so for our benefit, in order that we may share his holiness. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माथ्येव 5:48 म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बापूय संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जायात. सो बी परफेक्ट as your heavenly Father is perfect. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जो हांव 19:17 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. And carrying his own cross, he went out to the place of the skull, or as it is called in Hebrew, Golgotha. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंक पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. दुसरी सुमूर्त 31:6 धीर घेयात आनी गोठ रावात. तांकां भियेनाकात, तांचे मुखार कांपू नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे बरोबर चलतलो. तो तुका विसरचो ना म्हूण सांडचोय ना. Be strong and steadfast. Have no fear or dread of them, for it is the Lord your God who marches with you. He will never fail you or forsake you. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. स्तोत्र 27:1 सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. एफेसकारांक 6:10 शेकी सोम्या सोवे ताच्या पदवेच्या बोळान तुमी गोठ रावात. Draw your strength from the Lord and from his mighty power. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. जुवांव 14:27 तुमचें काळीज उचांबोळ जावंक दिवं नाकात, सगळी भिरांत सोडात. Do not let your hearts be troubled or afraid. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. स्तोत्र 50:6-4 देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां आनी त्याच देवाचेर पातयेवन रावतां. कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? O Most High, when I am afraid, in you I place my trust and have no fear. What power has human strength over me? नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. 1 कोरिंथकारांक 16:13-14 जागृत रावात, बावाड थीरपणी सांबाळात, काळजीदारपण दाखयात, गोठ रावात. तुमी करतात तें सगळें प्रिती मोगान करात. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Let everything you do be done in love. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मुन्यो 3:5-6 सगळे काळजान देवाचेर विस्वास दवर. स्वताचे जाणवायेचेर बावड दवरी नाकाय. तूं दर एक पावल उखलताय तेन्ना ताचो उगडास कर आनी तो तुज्यो वाटो नीट करतलो. Trust in the Lord with all your heart, and on your own intelligence do not rely. In all your ways be mindful of him, and he will make straight your paths. नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा. उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये,
आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. एझेकियल 41:13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या उजव्या हाताक गोड दोत्तां. हांव तुका सांगतां, भियो नाका, हांव तुज्या आदाराक येतां. For I am the Lord your God, who grasps your right hand. It is I who say to you, do not fear, I will help you. नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. हेब्रेवांक 13:6. तर आमी काळजीदारपणान म्हणुया, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तर कसली भिरांत मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? The Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. 1 João 4:18. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस कोत्ता. कित्याक जंय खास आसूं येत थंय भिरांत आसा, आनी जाका बेन दिसता ताचो मोग संपादनेक पावंक ना. There is no fear in love, but perfect love drives out all fear, because fear has to do with punishment, and so one who fears is not yet perfect in love. नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सुदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतलीं, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो उजवाडाचो मिस्तेर, मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:19-20. आनी ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रोगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. Then he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. He did the same with the cup after supper and said, This cup is the new covenant in my blood, poured out for you. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जुवांव 6:48-50. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना खेलो आनी ती मरून गेली, पूण ओ स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो, तो खातीत ती मरची नात. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. नोमान बरे, कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुवांव 6:51 हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खातात तीं सासणाक जिवीं आसतलीं, आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुवांव 6:53 देखून जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवें जिवीत आसूं नजो. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुवांव 6:56 म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तीं म्हजे सवें जियेतात आनी हांव तांचे सवें जियेतां. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुवांव 6:35 जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशीं येतात तांकां कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर बावाड दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जुवांव 6:57 जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा थावन हांव जिवीत घेतां, तशेंच म्हाका खातात ती म्हजे थावन जिवीत घेतलीं. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 1 कोरिंथकारांक 10:16 ज्या पात्राचेर आमी आशिर्वाद घालतांव, तें आशिर्वादाचें पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? नोमान मरे कृपेन भरले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. धर्मदूतांचो इतिहास 2:42 ते 43 ती धर्मदूतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक, तशेंच उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. सगलो लोक थोटाक जातालो.
कित्याक धर्मदुतां वरवीं पुस्कोळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of the bread and to the prayers. Awe came upon everyone, and many wonders and signs were done through the apostles. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. 1 कोरिंथकारांक 10:17. एकूच उंडो देखून जायतीं जाणां जावनूय एकूच कूड आमी, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेतांव. Because the loaf of bread is one, we though many are one body, for we all partake of the one loaf. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. लूक 24:35. आनी तांणी दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली, आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of the bread. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठांय आसा, उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतलीं, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, बोर करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळतीचे माये, तूंच गे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवांसो. आमी परदेशी एवीचीं बाळकां तुका उलो मात्तां. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थतांव. आमचेर दोयालच्या रातनी तुजी काकुळतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुर्लभांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरयेचे बोव पवित्र रुजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तांतून आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी, आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कर म्हूण मागतांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मारयेचें तुस्त गीत. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनओळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन.